राष्ट्रीय नुस्तेमारी मंच भारतांतल्या सगळ्या दर्यादेगेवेल्या राज्यांनी संवसारीक नुस्तेमारी दीस मनयता। कारवारच्या नुस्तेकारांनी कारवारा आयोजित केल्ल्या रॅलीत ओलेन्सियो सिमोयस हांणी भाग घेतिल्लो। दर्यादेगेवेल्या सगळ्या वाठारांनी बंदरां बांदून दर्यादेगेर जावपी वसाहतीकरणाचो ओलेन्सियो सिमोयस हांणी निशेध केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी वर्ल्ड फिशरीज डे कारवार सेलिब्रेट करता आनी आमचे कारवार मच्छीमार लोकांनी एक रॅली काडिल्ली आसा। तशेंच गोंयांत बॅट आयलँडार आमी सेलिब्रेट करता, केरला आमी सेलिब्रेट करता, महाराष्ट्रा करता, ओडिसा करता, आंध्रा करता, वेस्ट बेंगॉल करता। सगळे कोस्टल स्टेटींनी आयज वर्ल्ड फिशरीज डे जे NFFक लागून स्थापीत जाल्लो 21 नोव्हेंबर 1997 न्यू दिल्ली, आयज हे आख्खे जगभर रेकॉग्नायज करता वर्ल्ड फिशरीज डे म्हणून। आनी ह्या वर्ल्ड फिशरीज डेक आमी सरकाराक विनंती करता, जे नुस्तेकाराचे मुद्दे जे आसा, जे डिस्ट्रक्टीव गियर्स आसा, जे कॉलनायझेशन ऑफ कोस्ट पळय करता, जे पोर्ट्स बांदिता, आयज कारवारूय पोर्ट बांदता, गोंयांनी पोर्ट बांदता, महाराष्ट्रांनी बांदता, केरळांनी बांदता, हे पोर्ट्यो बांदून आयज कोस्ट आसा तो काबार जाता, नुस्तेकार जो आसा तो डिस्प्लेस जाता। सो ह्या दिसा आमी सरकाराक विनंती करता की कोस्टल रायट बील जो आमचो मागणी आशिल्ले एक भरपूर वर्सां जाली, आमी मागता ह्या सरकारान हो कायदो हाडचो आमचे बारीक फिशरमॅनाक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे नुस्तेकाराची परंपरा आहा ती चालू करपाक।